ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नान दिसची पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत तुय राव. तो हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मोरोसो थंय रावलो. इजिप्ताक तान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परा प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फोटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहमांत आनी सूर भोंवतणी आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलोले काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांचे वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरमियास प्रवाद्या उद्देशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठ्ठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमानी माखानी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी निरपराधी बाळकां ह्या रोग साक्षांची परब समरुमतांव. ही निरपराधी बाळकां जेजू जेन्ना जल्मलो तेन्ना ताचे खातीर मेली, ती ताका वळखूच नासली. पूण 2 वर्सां आनी उणे पिरायेच्या बाळकांक हेरोदान मारून उडयली. कित्याक काय मारली तांकां? दे हॅड नो कनेक्शन विथ जीसस. वाय डीड ही किल देम? इनोसेंट ब्लड. बेश्टी तांकां मारून उडयली. इफ एट ऑल दे हॅड एनी कनेक्टिविटी, इफ एट ऑल दे न्यू जीसस, इफ एट ऑल दे वेर हीज रिलेटिव्स, मारून उडयल्यार आमी सोजमूक जाताली. बट they were simply killed, murdered. Do they deserve that? It's something that you cannot think. आमच्या मना प्रमाणे आमच्यान ते येवजण घेवंक जायना. कित्याक काय हेरोदान मारले ह्या भुरग्यांक? इनोसेंट भुरग्यांक मारले. बाबा भयणीनो, आमी म्हणटा कोश्टा विरेत मुकुट ना. विथाउट सफरींग देर इज नो क्राउन. आनी अशी करून देवाची येवजण, इट मे बी अ प्लॅन ऑफ गॉड. देवाची येवजण जायत घडीक that the innocent should suffer in order to show that mankind has to take this crown in order that they should suffer in their life. म्हणजे मनीस कुडान कोश्टा उपरांत तांकां मुकुट मेळटलो म्हूण घडीक ह्या इनोसेंट बाळका वरवीं देव आमकां घडीक आपली येवजण दाखोवंक करूंक सोदता. भाऊ भयणो, आमच्या जिवितांत जायते आमकां ह्या संवसारांत कोश्ट येतात. पयले सुवातेर आमकां कोश्ट कशे येतात? वी हॅव लॉट ऑफ इलनेसीस इन आवर लायफ. जायते फावटी आमकां दुयेंस जाता, आमी पिडेन पडटा, आमी पांगडे जाता. जायते फावटी घडीक आमकां मारामारी येता. जायते फावटी घडीक आमकां दुसरी हेर आमच्या कुडीची सोडून आमकां मनाची पिडा येता. वी हॅव इमोशनल ट्रॉमा. जायते फावटी घडीक आमकां दुसरो आमच्या जिवितान एब्यूज करता. घडीक आमच्या घरांतूच घडीक वायट उतरां आमकां पाचारता. घडीक आमकां वायट फालां मारता. घडीक आमकां मार घालता. घडीक आमकां नाका आसलेली उतरां उलोवन आमचें जिवीत बाबा कोडू करता. जायते तरेचे आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात. आनी हेवूय आमच्या जिवितांत कोश्ट आसत जाल्यार ह्या इनोसेंट रोग साक्ष बाळकांनी आपल्या जिवितांत मारतीरपण भोगलें आनी देवाक मोहिमा दिवंक आपल्या जिविता वरवीं तांणी दाखोवड केली. आज आमी कांय बरें जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें उतरां शुभ वर्तमानांत आयकल्यात. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जें कितें जेरमियास प्रवाद्यान बाबा भयणीनो सांगलेलें तें खरें जाता जेजूच्या जल्मा विशीं. इतलेंच न्हय, जुंय बाबा भयणीनो जुदास इस्कारियोत जेन्ना 30 नाणें घेता आनी आपल्याक नाका म्हणून बाबा भयणीनो तो ते भायर मारता, ती हीच सुवात जंय राकेल रोडटा पळय थंय व्हरून तो शेवटिता.
कितें दाखोवंक करूंक सोदता जी कोण देवाक नाकारतात बाबा भयणीनो तांचें हीच दुर्दैव कितें आपल्या जिवितान ती कोश्ट सोसूंक सोदिनात आपल्या जिवितान मार्तीरपण सोसूंक कोण मुखार सरूंक सोदना एवरी वन ऑफ अस वूड लायक टू एन्जॉय एवरीवन डजंट वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स पेन इन आवर लायफ पूण आमकां देव घोडेक एक आमच्या जिवितान कोश्ट धाडटा दाखोवंक कितें दाखोवंक सोदता देव कोश्टा वरवीं आमकां मोहिमा मेळटली कोश्टा वरवीं आमकां मुकूट आसा विथ सफरींग देर इज अ क्राउन आनी हेच आज आमकां जेसू ह्या शुभ वर्तमाना उद्देशी आपल्या जल्मा उद्देशी दाखोवन हेरोद पादशाह सजमलो आपूण संवसाराचो राजा हे तीग विद्वान आयले उदेंतीचे आपल्याक सांगतले बाडो खंय जाला तिळ्ळो जेन्ना ते परतून येवंक ना सांगूंक आनी आपल्या मनशांक धाडून 2 वर्सांच्या उणे पिरायेच्या सगळ्या बाळकांक ताणें मारून उडयले समजलो की आपल्यान जेजूकूय मारलो पूण बाबा भयणो देवदूत किरीत भाशेन झुजेच्या स्वप्नान येवन ताका म्हणटा वच पडून वच जेजूक आनी तिचे आवय घेवन आनी वचून तूं इजिप्ताक राव आनी तुवें हांव सांगो पर्यंत तूं परतो येवचो ना गॉड हॅज इज स्ट्रेंज वेज आमी जाणाव देव आमकां ह्या संवसारान सगळ्या आट्या विट्यांतले सांबाळटा सुभागी जी कोण दुमारो सोंसतात ती अशें आमकां भाग्यांत मेळटा सुभागी जी म्हजे खातीर रोडटात ती सुभागी जी कोण रुदोन करतात ती ब्लेसड आर दोज कित्याक सांगता काय देव कित्याक आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना सगळीं बाबा भयणीनो कुशालकायेन उडण्यो मारूंक गरज आमचेर कोश्ट येता तेन्ना when we suffer when we have problems when we are able to face them with the grace of God तेद ना की ओदीक आनी ओदीक देवचाराचे ताळणेंत पडून ना जावं पूण ओदीक देवाची कृपा आमकां मेळटा म्हणून आज देव ह्या इनोसेंट ओ निरपराधी बाळकांच्या रोग साक्षां वरवीं आमकां दाखयलो जायते फावटी कडेक आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येतात when sufferings come we ask why me why did God choose me why this abuse for me why am I suffering आमकां कडेक हो प्रश्न येता ते वेळार देवाची येवजण आमचे सगळें कितें ती आमी विचार करूंक जाय इज इट दॅट आय एम कॉल्ड टू सफर or is it there is a plan of God that through my suffering something good will come something greater that can be given glory to him ताची मोहिमा दिवंक जायते वस्तू घोडेक म्हज्या कोश्टा वरवीं देव हाडूंक सोदता आज आमी इनोसेंट ह्या निरपराधी बाळकांची परब समोरमताना आमच्या जिविताचेर एक धांवती नदर मारुया पयले सुवातेर आमच्या जिवितान एक कुटुंब कसो आमी जियेता वी लिव एज अ फॅमिली जायते फावटी ह्या कुटुंबान भुरगीं आपल्या आवय बापाय सगळें जियेतात पूण भुरग्यांक फावो तो मान आमी दिवंक विसरता कुडीक तांकां मार आमी घालता वायट उतरां आमी पाचारता गाडयो आमी मारता कित्याक ती आमकां सोतायतात जायते फावटी कुडी भुरगीं आपल्या आवयक बाबा भयणीनो मार ओ वायट उतरां म्हणून फुडें सरतात जायते फावटी म्हाका हें जाय म्हाका तें दिना जाल्यार तांची ती पर्वा करिनात दिस कूड बी पार्ट ऑफ आवर सफरींग दुसरी वस्त भाव भयणीनो जी कोण काजारी जोडी आसात ती आपलो संबंद सारको ना म्हणटच भुरग्यांक सोडून दितात दे लीव देयर चिल्ड्रन एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स तुमी पळयात ती गेली भायर आपूण परदेसान रावतात भुरग्यांक आपल्या शेमाय शेपाय सवय सोडटात दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी आमी जायते फावटी घोडीक आवय बापूय कशी म्हणटली पयशे जोडूंक जाय आमचो परामर्श करूंक जाय वय करूंक जावो गरज आमकां पूण आमकां फावो तितलो ह्या दुडवांची गरज आसा न्हय व्हडली ग्रेस्काय करूंक न्हय व्हडले बोंगले बांदूंक पूण आमच्या भुरग्यांची खरीच आमी मोग चाकरी आनी देख करूंक आमी जायते फावटी विसरता बाबा भयण्यो वी लीव देम एट द मर्सी ऑफ समबडी एल्स आमच्या जिवितांत तिसरी वस्त जाता ती जावन आसा आमची भुरगीं जायते फावटी दुसऱ्यांच्या फाल्स वो वायट रस्त्याक सांपडटात गुडे विकारी वखदां घेतात सम ऑफ देम आर इन टू ड्रग्स सम ऑफ देम स्मोक सम ऑफ देम ड्रिंक जायते फावटी जाय तसले ते वस्तू करतात आनी आमच्या आवय बापायक ती तांक ना तांकां सांगूंक तूं करता तें वायट दे आर फ्रायटन ऑफ द चिल्ड्रन
आमी भुरगीं जावन तांकां धमकी दिता, तो गिराव, तुका कित्याक पडला. बाबा भयणीनो, ही जावन आसा आनीक एक आमच्या जिवितान येतले सगळे कोश्ट. दुसरे कोश्ट आमच्या जे काजारी जावंक ना तांच्या जिवितान येता. लिव्ह इन रिलेशनशीप आमचे मदें आसा. जायती जाणांक गर्भपात करतात, म्हणजे दे हॅव एबॉर्शन्स. भुरगे कुसऱ्यांतूच आसतना ताका नाटक करून उडयतात. जिवितान आमकां देव एक देणे कशें जिवीत दिता, हे जिविताक आमी नश्ट करता. वी जस्ट थ्रो दीस चिल्ड्रन आउट इन टू द डस्टबीन एज इफ देर इज नो लायफ इन इट. आमी बाबा भयणी निष्ठूर मनशां कशीं जियेता ह्या संवसारांत, आनी आमी ह्या संवसारांत आतां निरपराधी मनशांक बाबा भयणीनो नाटक करता. दॅट इज ऑल्सो एनादर फॉर्म ऑफ एब्यूज. आनीक एक वस्त आमच्या जिवितान घडटा ती जावन आसा, आमी बाबा भयणीनो एकामेका सगळें जियेत आसतना भुरग्यांचो फायदो काडूंक आमी भोंवता. धाकटीं धाकटीं भुरगीं आमच्या घरांनी असतात. वी हॅव वॉट इज कॉल्ड द फॉल्स टच. आमी नाका थंयसर हात लायता भुरग्यांक, नाका थंयसर भुरग्यांची बाबा भयणीनो फायदो काडटा. असली वस्तू आमच्या जिवितान घडटात तेन्ना आमी आवय बापाय कशी जबाबदारी जावंक गरज. आज आमी निरपराधी बाळकांची परब समोर उमता. कसली परब गाय आमकां उगडास करता, दाखोड करता की दर एक मनीस ह्या संवसारांत जावन आसा देवाचें देणें. जावं तें बाळूक, जावं ती भुरगीं, जावं ती तरणाटी, जावं ती आमी व्हडलीं वडिलां, आमी सगळीं देवाची देणी. देव आमकां ह्या संवसारांत धाडटा जाल्यार एक देणें कशें ह्या संवसारांत धाडटा. हें देव जिवीत आमकां देव दिता तें आमी बरे तरेन सुरक्षीत सांबाळूंक गरज. एकामेकाच्या संबंदान, भावपणान, एकामेकाच्या बरेपणान आमी सांबाळूंक बाबा भयणीनो गरज. जायना एक एक पाटी. समटायम्स इट्स नॉट पॉसिबल. वी हॅव आवर ओन विकनेसीस. समटायम्स इट इज नॉट पॉसिबल. जायना एक एक पावटी, कित्याक आमी गोडेक वायट उतरां ताट करून दुसऱ्याक म्हणटात. जायना एक एक पावटी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक गाडयो मारतात. जायना जेन्ना आमी दुसऱ्यांक मार घालता. जायना घोडे आमी जेन्ना दुसऱ्यांक आमी एब्यूज करता. आज ह्या निरपराधी बाळकांची परब आमी समोर उमताना मागुया आमच्या देशांत भोव करून जायतीं आमची भुरगीं नाटक करतात तसल्या आंकवारी ओस्तोऱ्यां खातीर. मागुया जायतीं आपल्या घरांनी भुरग्यांचो वावर करून घेतात. दे हॅव बॉन्डेड लेबरर्स इन देयर हावस, दे हॅव चायल्ड लेबरर्स इन देयर हावस. असल्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया. मागुया आमच्या इंडियेंत भोव करून जी कोण अनाथालयान आसात, दोज हू आर इन द ऑर्फनेजीस, lot of abuses in the orphanages. बाबा भयणीनो, मागुया आमच्या इंडियेंत जाणी भुरग्यांक पोसूंक वेल्यात पूण ती बरे तरेन तांकां पोशिनात. They don't treat them well when they have adopted them. तांकां पोरकी कशी ती आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो ती पाळटात. मागुया आमी आमचे इंडियेन आमच्या सरकारा पासत तांचे मन उजवाडाय. कित्याक जायते फावटी जी कोण बरो वावर करतात तांचो वावर बाबा भयणीनो बंदी घालूंक आमचो सरकार फुडें सरता. देखीक आमची मिशनरीज ऑफ चॅरिटी तांची बाबा भयणीनो वावर ह्या दिसांनी तांणी नाका आसलेले घाराणे घालून तांचो वावर बंद करपाचें तांणी येवजिले. तांची बाबा भयणीनो 22,000 भुरगीं आसात. ही भुरगीं खंय वेतलीं, खंय जेवतलीं, तांकां आसरो कोण दितलो. असल्या आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया सरकाराचें मन उजवाडाय. गुडीक कितें वयर सकला जावंक जाता जाल्यार भासाभास करून तांकां सुटावे करून तांचो प्रश्न तांणी अदीक आनी अदीक सुटावो करून तांकां उपाय दिवंक आमी तांचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आमच्या घोराब्या खातीर मागुया. आमचो आवय बापूय आपली जबाबदारी घेवंक भोव करून आमचो माय पाय आसा तो तांणी आपल्या भुरग्यांक बरे तरेन पाडूं. मागुया आमच्या शेजार सामाऱ्यां खातीर जाणी आपल्या जिवितान भुरग्यांक केन्नाच आवडिल्लीं पूण तांकां मेळूंक ना. दोज हू आर विथआउट चायल्ड, दोज हू हॅव बीन नॉट हॅविंग द ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. मागुया असले आवय बापूय. मागुया जी आवय बापूय दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक चोरून व्हरूंक सोदतात ती, जी दुसऱ्यांची आडगां करून पोसतात आनी तांकां धंद्याक लायतात पळय तसलीं, तांचें मन उजवाडाय म्हूण. आनी मागुया आमच्या जण एकल्या पासून वी एज चिल्ड्रन नो दॅट गॉड हॅज गिवन अस दीस लायफ. आमकां जिवीत दिलां देवान. हें जिवीत देवाचें एक देणें. आमी अदीक आनी अदीक ह्या जिविताक बरें म्हत्व दिवंक, दॅट वी मे वॅल्यू दीस लायफ दॅट गॉड हॅज गिवन अस. आमी आमच्या जिवितांत
उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येतात तेन्ना टू फेस देम करेजियसली. आमच्या जिवितांत जेन्ना वायट वचता तेन्ना दुसऱ्याक आमी सांगूंक आनी ताचे प्रश्न आमी हल काडूंक. आमच्या जिवितांत जेन्ना उदीक आनी उदीक दुसऱ्यो वस्तू आनी प्रश्न येतात तेन्ना दुसऱ्यांचो आमी सांगात घेवन उपाय धुणूंक आमकां मागुया. आनी शेकी आमी सगळीं कुटुंबान येतना आमच्या आवय बापायक उदीक मान दिवन आमी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक वावरूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया.